शेनवारा 7 मे ह्या दिसा 2022 वर्साचो प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर दामोदर मावजो हांचो नागरी भोवमान रवींद्र भवन मडगांवां सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो अशी माहिती कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। कोविडाचे परिस्थितीक लागून जानेवारींत जावपी हो सुवाळो आयोजकांक मुखार धुकलचो पडिल्लो, पूण आतां व्हडा उमेदीन हो सुवाळो आयोजीत केला। ह्या सत्कार सुवाळ्याक ज्येष्ठ पत्रकार आनी द हिंदू पब्लिशींग ग्रुपचे संचालक एन राम मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले। ज्येष्ठ साहित्यीक डॉक्टर उदय भेंब्रे, लेखक आनी अनुवादक जुजे लॉरेन्सो तशेंच उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकार दामोदर मावजो हांचेर उलोवपां करतले। ह्या भोवमान सुवाळ्याक गोंयकारांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावपाचो उलो आयोजकांनी मारला।